बेकायदेशीर दोंगर कापणी आड शेल्डेच्या लोकांनी बसका घेऊन जैव विविधतायेची जागृताय केली। थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांक परवानगी दिता अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हो विशय ग्रामसभेत खुबशे फावटी मांडलो, मात पंचायत कांयच कारवाय करिनात, देखून थळाव्यांनी बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो खर निषेध केलो। पळयात पुराय बातमी। की जे पळय इल्लीगल एक्टिविटीज जेचे नुसार हांगा सांगलेडेन आसा तेजेर आमी ग्रामसभेक आवाजून आवाज काडटाले आनी आमी पंचायती बॉडी सांगताले तुमी अलर्ट जायात, बायोडायवर्सिटीची मिटींग घेयात, BDCची मिटींग घेयात आनी ह्यो सगळ्यो करून तुमी बरे पद्दतीन एक हांगा प्रोग्राम तयार करात। हांगा जर अश्यो बारीक गजाली जर पळोवपाक गेल्यो जाल्यार TCBच्या अंडर पंचायत अशें दिसता, तर TCB जें कितें हांगा धाडटा ते पंचायत एप्रूव करता। सो तेका लागून आमकां इल्लें खटकलें आनी तितून मेजर इशू असो आसा तो म्हळ्यार हिल कटींग आसा। आमकां मात्र बसून शेळड्या पंचायती भितर आनी बायोडायवर्सिटी हिल कटींग जावपा नाका, कोणें घर बांदची। आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट न्हय, करचो डेव्हलपमेंट भरपूर, पूण दोंगरार घर बांदपाक कोणें परमिशन दिलें हेजो आमकां उत्तर जाय आनी तो कोण मोठे गेंडा आहाय ते आमकां सोदून काडपाक जाय। की सृश्टी सांबाळपा खातीर लढो आसा। सृश्टीचे जे वेगळे वेगळे घटक जे आसात ते आमकां सगळ्या मनशा कलाक बऱ्या खातीर आसात। तरी आसतना कितलींशींच वर्सां फाटीं आमी पळयतात की प्रत्येक जे आमचे सृश्टीन भरलेले वाठार जे आसात ताजेर आक्रमण जायत आसा। मागीर ते आमचे वेटलँड जावं, ते आमचे दोंगर जावं, ते आमचे हिल्स जावं, ते आमचे सादे रावपाचो वाठार जो आसा तो जावं। सो हाजेर निशेध मारपाक आनी ताजेर जे लोकां मदीं जी जागृताय जावपाक जाय आशिल्ली ती जागृताय करपाक म्हूण आमी सादी एक सभा हांगा शेल्डे पंचायतीच्या स्टेजीचेर मागयल्ली, पुराय परमिशनां घेवन। पूण हातूंत आतां पळयले जे घटक जे आसा, जे स्वार्थी जे घटक आसात समाजान, तांकां एक बरो साथ दिवपा खातीर जी यंत्रणा आसात म्हळ्यार पुलीस डिपार्टमेंट जो आसा ताचो गैरवापर करून आयज आमकां हांगा सावंड सिस्टम वापरूंक दिवंक ना। ही सभा जी आशिल्ली ती इतली साद्या लोकांची सभा आशिल्ली आनी तातूंत जो आमचो प्रयत्न आशिल्लो तो सादो प्रयत्न आशिल्लो। हे जे चेपण घालपाचो प्रयत्न केला ताचें आमी खंडन करतात।